सतत सतावपी विजेचो प्रश्न घेऊन काँग्रेस पक्षाचे बाराय तालुक्यातले प्रतिनिधी विद्युत खात्याच्या मुखेल सचिवाक मेळ्ळे। हाचो घरांनी, शाळांनी, हॉस्पिटलांनी तशेंच इंडस्ट्रींक बरोच त्रास जाता म्हूण कागाळ आशिल्ली। हाचेर विद्युत खात्यान लक्ष घालपाचें उतर दिलां, अशी माहिती जनार्दन भंडारी हांणी दिल्या। अर्डेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। 19 जून 2022 आता 366 डेज झाले। तर पॉवर फ्रिक्वेंटली आउटेजेस जायत आसा गोंया भितर। हो प्रश्न घेऊन आमी हांगा आयिल्ले आसा। आमी तांच्या मुखार मांडला, ताणें आपली बाजू आमचे कडेन सांगल्या। एक्झॅक्टली स्टेटस कितें आसा तो शांतीकायेन सगळें जाल्लें आसा। पण हितूंतल्यान एक सिद्ध जाता की मिनिस्टर फटींग ठरलो। एका वर्सान आपण सगळ्या जाग्यार घालतलो म्हणटालो ते सगळे फटींग, पण आज उक्तें जालें हांगा। ताणें सांगला की आमी प्रयत्नान आसा आणि वर्स 2 वर्सां तरी वयतली सगळे ह्या जाग्यार घालपाक। आमी तांकां कन्स्ट्रक्टीव सजेशनां दिल्या की लोकांक इन्फॉर्मेशन आसपाक जाय, ज्या ज्या वाठारांनी आउटेज जाता त्या लोकांक कळपाक जाय। लायट गेली जाल्यार केन्ना येतली, कित्याक उचामळाय जाता। तातूंत ताणें एक आमकां सांगला की एक तांचो नंबर आसा की लोकांकय तुमी सांगा म्हणून की 1912 1912 ह्याच नंबराचेर कॉल करा म्हणून ताणें मागणी केल्ली आसा लोकांक की 1912 तुम्ही तुमच्या स्थानिक जे सबस्टेशनां आसा काय ऑफिसीस आसा तांकां फोन करनाका म्हणटा ते। 1912 फोन केलो जाल्यार ते सिस्टमांतल्यान डायरेक्ट ते तुमकां परत रिप्लाय दिवंक शकता। PCC ऑफिस बेरर्स, मागीर यूथ काँग्रेस ऑफिस बेरर्स, NSA ऑफिस बेरर्स आनी बाकीचे आमचे वेल विशर आनी बाराय तालुक्याचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आज आमी पणजे चीफ इंजिनियराच्या ऑफिसांत आयिल्ले। ज्यो ह्या दिसा तुमकां खबर आसा म्हणजे लायटीचो कितलो प्रॉब्लेम जावपाक लागलो आसा। ह्या दिसांक पळय वारें ना, वादळ ना, पावस ना, पासून बेश्टी लायटी वचपाक लागली आसा आनी हेजो इफेक्ट सगळे आमच्या जे गोंयकाराक आनी गोंयचे प्रजे जावपाक लागला। तातूंत आमचे जावं घरांतली जी बायलां आसात ती सकाळ फुडें उठून ब्रेकफास्टाक मागीर जेवणा तयार तांकां त्रास जाल्लो आसता। ताका लागून तांगेले जे घरांतले काम करपी आसता टायमार ऑफिसाक पावना। स्टुडंट आसा ती आतां समज स्कुलां गेली, कॉलेजी गेल्यार तांकां बरें क्लासी बसल्यार फॅन सारको मेळना लागना। अशें खुबशे डिफिकल्टी आसा। म्हणजे आमचे पोस्टल बेल्टाचे आमचे आतां हॉटेल्स आसात, रेस्टॉरंट्स आसात, थंय तेंचे गेस्ट येतात तांकां आमी सारके ट्रीटमेंट तांकां सर्वीस मेळना, ते त्रास करपाक लागलात। मागीर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मागीर कमर्शियल इंडस्ट्रीज आमगे वेर्णा जावं मागीर मडकय जावं मागीर खोर्ली जावं वेगवेगळे आसा ते। तशें आमकां हॉस्पिटलांचे आमचे पेशंट्स पळय जे एडमीट जावपाक वयतात बरो ना म्हण थंय बी लायट नासून पेशंटाले हाल जातात। हे सगळे तेंचे आमी ज्यो लोकांले ज्यो हें आसा घाणी आसा पळय काँग्रेस पक्षाचो तर्फे तेंचे आमी दवरले आसात आनी तेणी आमकां आशिर्वाद दिल्ले आसा जातचे प्रयत्न करून आमी ते बेगीन सॉल्व करतले म्हण। काही दिसा पयलीं NSY गोवा हॅड रिटन अ लेटर टू डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन की स्कूल तुम्ही पोस्टपोन करचे बिकॉज ऑफ डिलेड इन मनसून। तो पयलींच मनसून डिले जाल्लो आहा आनी तातूंत फ्रिक्वंट पावर कट जाता। हितून कितें जाता, भुरगे 50-60 भुरगे एका क्लासीन बसता आनी एकूच फॅन आसता आनी इलेक्ट्रिसिटी नासतना भुरग्यांक बसपाक डिफिकल्ट जाता। इतली गरमी वाडला, तुमकां खबर आहा तुमी दरेक जाग्यांनी कवर करता, सो ह्युमिडिटी इतली वाडला। ह्या परिस्थितीन ते फ्रिक्वंट पावर कट करता, हितून डायरेक्ट कॉन्सिक्वन्सीस भुरग्यांक फेस करचो पडटा। जेन्ना भुरगे घरा आसता तेन्ना सुद्दां लायट नासता, तर भुरग्यांक आमचे ऑनलायन एड्युकेशन आसता। थोड्यांक जे कॉलेजीन वयता हायर एड्युकेशन घेता तांकां सबमिशन आसता ऑनलायन, तांकां असायनमेंट आसता ऑनलायन, सो तांकां करपाक थंय डिफिकल्टी जाता। सो द पावर शटडावन जे आहा ते डायरेक्टली एड्युकेशन सिस्टमाक आमचे मार पडटा, गोंयच्या एड्युकेशन सिस्टमाक मार पडटा। आतां भुरग्यांचो एडमिशन सुद्दां ऑनलायन जाल्लो आहा। जे फर्स्ट इयर एडमिशन जे भुरगे घेता तांचो एडमिशन सुद्दां ऑनलायन आहा, खंयचोच भुरग्यांक ते कॉलेजीन आपयना। सो ऑनलायन एडमिशन घेवपाक सुद्दां इलेक्ट्रिसिटी ना। So we thank the department for being really accommodating and answering all our questions. We also mentioned on how the load has been diverted by illegal structures, but that the department has mentioned that there's a vigilance cell which basically has a various check on ground and they inspect. So if anybody in your community feels there's an illegal structure there and they are trying to divert the load of the electricity, please contact the department or the vigilance cell and they will take necessary actions.